भारताची जीडीपी उदरगत वाढ 5% न्हय प्रत्यक्षात जाले 0%. अनौपचारिक विभाग कोसळ्ळा पुरायतेन. हे मनीस निर्मित संकष्ट. काँग्रेसवालो अर्थतज्ञ डॉक्टर वल्लभाचो आरोप. आदले उणे आणि पोळयो परत हाडपाचो पोदेरांचो हावेस. तांकां जाय सरकारी येवजण्यांची मजत. दरवाड मारली खुट्याळ्याक. थॉमस कूक बंद पडिल्ल्यान कोच बशींचेर हावळ. टॅक्सी उण्यो करपाची मागणी. ना जाल्यार रिणां फारीक करप जातलें कुस्तार. आतां उदकाची पायपलायन फुटली भर राष्ट्रीय महामार्गार. नव्या येरादारीची जाली गच्ची मुड्डी. इंजिनियर धांवले पायपलायन जाग्यार घालपाक. येवकार, हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. भारताची अर्थव्यवस्था पुराय काबार जाल्या आनी हे आसात मनीस निर्मित संकश्ट. अनौपचारीक विभाग पुरायपणान कोसळ्ळा. अशें आसूनय सरकार म्हणटा जीडीपी उदरगत वाड 5% आसा. प्रत्यक्षांत पळोवपाक गेल्यार जीडीपी उदरगत वाड 5% न्हय जाल्यार 0%र पावल्या. अर्थतज्ञ आनी काँग्रेसीचो म्हणयारो दोतोर गौरव वल्लभान आरोप केला. भारतीय अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती ह्या विशयाचेर आयोजीत केल्ले परिशदेंत तो उलयतालो. दोतोर वल्लभान दाखयल्ल्या डेटा प्रमाण जीडीपीची वाड 0 परस सकयल्ल्या पावंड्यार पावल्या. पळयात. I am saying GDP is not 5%. GDP is 0% or maybe negative. Why? Because in GDP calculation, only formal economy is taken into consideration. Informal economy, as per State Bank of India, is dipping down by around 7% per year. So, and in our country, more or less 50-50 formal, 50 informal. So when 50% of the economy is coming down and you are just saying that 5% GDP, this growth is only of formal economy. It is not of informal economy. So GDP growth is not 5%. It is negative GDP growth at which we are moving right now. So this is not crisis, this is man-made disaster, and GDP is not 5%, GDP is 0 or negative. And I had a deliberation with a lot of experts. They have to agree, because just informing all of you that while calculating GDP, the MCA corporate data is only taken into consideration. The informal economy data is not taken into consideration. When formal and informal economy is growing together, that is not going to create problem, because we can say that the proxy of informal economy is formal economy. But when there is a problem in informal economy and formal economy, these things are going to happen. सरकारान घेतिल्ल्या बँकांच्या विलिनीकरणाच्या निर्णयाक लागून एनपीए 6 पटीन वाढला अशें ताचें म्हणणें. When we say that NPA level was 2 lakh crore into 2014 when the UPA left the power, and today it is 12 lakh crore, why it had increased by 6 times? What is the answer, you know? They will say बैंकों को merge कर दो. अब आप बताइए, 2 weak institutions merged is going to create a strong institution. If 2 weak institutions are going to merge, is the weak new institution will come or a strong new institution will come? But this, why it has been done? Because next day you want that everybody should not talk about NPAs, everybody should talk about bank mergers, so that decisions was taken. ह्या वेळार वल्लभ अमेरिकेतल्या ह्युस्टन शहरात जाल्ल्या हावडी मोदी कार्यावळीचेर उलयलो. Mobile is now, all degrees are available on mobile. And in our country, majority of the population knows everything of everything. If you ask that what is the problem in Chandrayaan, there will be at least 1 million experts. If you ask what is the problem in economy, there will be 10 million experts. Although this is another thing that they don't know how many zeros are there in million. So US was doing Namaskar Modi. I had also seen, country had seen, and I had seen that program of Howdy Modi. In that program, Steny Hoyer, who happens to the leader of majority, he was introducing our honorable Prime Minister Narendra Modi. And you know what was his first statement? That Indo-America relationship is based on
democratic and secular views of Pandit Jawaharlal Nehru. This is not my statement. The person who was introducing Honorable Congress. पणजेच्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कॉस्टा आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोंयच्या पारंपारीक पोदेराक आदले रुचीक पाव उणे आणि पोळयो परत बाजारात हाडपाक जाय, मात ते खातीर जाय सरकाराचो तेंको. एक तेंको येवजण्यांचो आणि दुसरो एफडीएन म्हेळे पद्दतीन पाव भाजतल्यांचेर केल्ले कारवायेचो. म्हेळे पाव गोंयचे आणि गोंया भायल्यानय येवपी. हीच अट घालून तेणी 10 ऑक्टोबरा पाव म्हारग करपाचो निर्णय आडावन दवरला. ते पोदेर गेले आणि ते उणे गेले अशें आमी सदांच म्हणटात, पूण गोंयचो पोदेर म्हणटा तुमचे खातीर ते आदले उणे आनी पोयये परत हाडटा. पावान सूर नासत, पूण कुण्याची पोयी हाडया आनी तोरात पावय हाडया. वांगडाच गोवा कॅनान केल्ले मागणेक तांचो पुराय तेंको आसा. म्हेळे पद्दतीन भाजून पाव विकप बंद जावपाक जाय. तेन्ना अन्न आनी वखदां प्राधिकरणान तेंचेर खर कारवाय करची अशी तेंची मागणी आसा. तांच्या मतान ते उणे गेले कारण आतां भायल्या लोकांनी खोन्नां चलोवपाक घेतली. ते भायर शेजारच्या राज्यांतल्यानय पाव येवपाक लागले. हे बंद जावन आंतीक पाव परत येवपाक जाय जाल्यार तांकां जाय सरकाराचो आर्थीक पालव. तीच आस्त बाळगून तेणी आतां पाव 1 रुपयान म्हारग करपाचो निर्णय सद्याक खुट्याळ्याक मारला. आणि जेन्ना आमी हो एक उलो मारलो की हो पाव आमचो 5 रुपयाचो आसतलो म्हणून, इतल्यो संघटना आमचे बगल एक सपोर्टाक येयल्यो, NGOs येयले, इवन MLAs आनी मिनिस्टरांनी पासून आमकां फोन मारलो. इट इज रायट की आमी 5 रुपयाचो पळ केला तो सारको, कित्याक जस्टिफायेबल. आयज 1 रुपयान तुगे कांयच जायना. श्री दिगंबर कामत हो आमचो एक्स CM ऑफ गोवा आनी MLA ऑफ मारगांव, हाणें आमकां खूब आमकां सपोर्ट दिलो. आमकां स्वता गव्हर्मेंटाक बगले घेवन वयतलो, कित्याक ही स्कीम आपण CM आसतना ती फॉर्मुलेट करून हाडलेली, पूण ही तुका फुडें वचूंक पावलो ना. तेन्ना तुमी भिनाकात, आपण तुमकां फूल सपोर्ट दिता. आनी ह्या सपोर्टाचेर आमी चिंतलें, आमचे सगळे लिडरांनी चिंतलें की आमी करतात ती मस्ती न्ही, आमी गव्हर्मेंटा कडेन केस्तांव करनात, आमी गव्हर्मेंटाक हँड इन हँड आमी रावन ही आमची स्कीम आमी मुखार वचून आमी गव्हर्मेंटाक मागतले. तेन्ना पासून हो 5 रुपयाचो पाव जो आमी एनावन्स जो पळय केल्लो, वी वील कीप इन होल्ड. आयज आमचे भुरगे जे भायर जे गेल्यात त्या लोकांकूय बी तुका गव्हर्मेंटान बरी सवलती दिवन गोंयान हाडपाचें, तांकां बरी फॅसिलिटी दिवपाची, बरो स्टार्टअप वो तांकां प्रोजेक्ट तांकां दिवपाचो, तांकां इंडस्ट्रियल इस्टेटीन प्लॉट दिवपाचे, सिंगल विंडो सिस्टमाचेर तांकां लायसन्सींग दिवपाचें आनी तांकां बरी फॅसिलिटी दिवन गोंयान हाडपाचें. आनी गोंयचो ट्रेडिशनल पाव जो जातालो आयज ऑफकोर्स सूर गोडेक दिवपाक मेळना, सूर घालूंक गोडे आमी जावचे ना, पूण विदावट टॉडी हो आमच्यान ब्रेड लोकांक दिवंक जाता. पूण हें करपाक गोंयकारांचोच हात जाय. दुसरो मनीस येवन तितून पीठ साकर आनी मीठ घातलें म्हणून हो ट्रेडिशनल पाव जायना. आयज नॉन गोवन्स गोंयान इनफिल्ट्रेशन जावन गोंयचे पोदेरांचें नांव पिड्यार केलां, क्वॉलिटी पिड्यार केल्या आनी गोंयकारांक आलोवंकूच मेळना. आनी हेका लागून आयज गोंयकारांच्यो 4 बेकरी ज्यो आसात त्योय बी बंद करून आमचे भायल्या गांवांत आपले पोट भरपाक हे आमचे गोंयकार पोदेर वचपाक सोदता. बेलगांवच्यान पाव येतात, कर्नाटकच्यान पाव येतात, दोडमाक मार्गार सावन पाव येतात आनी इतले भायर सावन पाव येवन गोंयची परंपरा ट्रेडिशन गोंयच्यो पावांचो फ्लेवर तेणी आयज पिड्यार केला. आमचे सायकली जेन्ना पळय वयतात विचारात तुमी आमकां, बाबा तुजें लायसन्स खंय आहा? हांव जर लिगल जर आसा, हांव हायजिनीक परिस्थितीन जर म्हजो पाव जर करता, म्हजें लायसन्स हांव तुमकां दाखयतलो. आयज लोक बाबा आमी तागड्यो घेवन भोंवचे म्हणून, तागडे घेवन भोंवपाक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. कितें जाता, एक ल्हान 1 रुपयाक लागून लोक तागडी हाड म्हणटात आनी 5 रुपयाचें नुशें 700 रुपया 800 रुपया जाल्यार विकता, ताका तुमी ताका कांयच विचारनात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. थॉमस कूक ही पर्यटन कंपनी बंद पडिल्ल्यान ताचो गोंयच्या हॉटेल वेवसायिकांचेर बरोच परिणाम जावं येता. तशेंच रिणां फारीक करपाकूय त्रास जातलो अशें दक्षिण गोंय पर्यटन कोच धनी म्हणटात. देखून संबंदीत खात्यान टॅक्सींचो आंकडो उणो केल्यार तांकां मातशी थाकाय मेळटली अशें तांणी मागलां. थॉमस कूक बंद पडिल्ल्यान ताचो गोंयच्या पर्यटन वेवसायाचेर जावपी परिणाम विशयी लोक उलोवपाक लागल्यात. गोंयांत पर्यटक हाडपा व्हरपा खातीर आशिल्ल्या गाडयांचो विचार केल्यार हाचो गोंयच्या पर्यटन वेवसायाचेर गंभीर परिणाम जातलो असो दिसता. पर्यटन मोसमा वेळार थॉमस कूक विमानांतल्यान दर दिसा सुमार 300 पर्यटक येताले. Regarding the Thomas Cook closure, it is a very bad effect on our coaches
as tourism will go down, and a lot of people who have taken loans and all that will face problems because of tourism going down. And it is very unfortunate that a big company like Thomas Cook has gone into a loss, whereby if you look in the media, a lot of lakhs of people are stranded all over the world, and India is no exception to that, and definitely our members will face a lot of hardships. Secondly, is a lot of banks have been closed down, and a lot of people who were in the tourism department also have gone into a loss. Now, when banks do not allow them to move the money, how will they pay installments? How will they do business? As such, I humbly plead with the government that something should be look into this matter nicely. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नुव्या कार्मेल महाविद्यालया लागसार शेनवारा उदका पायपलायन फुटली. उदका पायपलायन फुटपाच्यो घडणुक्यो आतां सताच्योच जाल्यात. उदका पायपलायनी गंज आयिल्ल्यान उदकाचो दबाव वाडटकीर त्यो फुटतात अशें लोक म्हणटात. आता ह्यो गंज आयिल्ल्यो पायपलायनी बदलपाक जाय अशें तांणी मागलां. घडणुकेची माहिती मेळटकीर भौशीक बांदकाम खात्याचो ज्युनियर अभियंतो कृष्णा नायकान घडणूक थळार धांव मारली. पूण PWDची पायपलायन फुटली की घरगुती जोडणी फुटली हे कळपाक मार्ग नाशिल्लो. राष्ट्रीय महामार्गाचेर ही पायपलायन फुटिल्ल्यान पुलिशेन महामार्गा वयली एका वटेनची वाहतूक बंद केल्ली. महामार्गाच्या एका वटेनूच येरादारी सुरू आशिल्ल्यान येरादारेक आडखळ निर्माण जाताली. पॉयंट नंबर 2, आयज हांव जायते पळयता स्टेट ऑफ गोवा टीव्हीचेर सगळीं पायपां ही कोलमेलेलीं आसता आनी लोकांक म्हाका दिसता हें सगळें कोलमेलेलें उदक लोकांच्या पोटान आंगान वयता आनी हें आतां सर्वे करपाक खंयची पायपां आज व्हडले व्हडले बातम्या दिता ते मिनिस्टर जावं ते MLA ते इनचार्ज आनी ते रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ PWD व्हडले व्हडले बातम्या दिता सेयींग दॅट आमी सगळीं पायपां एका म्हयन्या भितर रिप्लेस करतले आनी हे पोट फॉल्स पासून हांगा रस्त्यांक जाला ते आमचे हेवी रेनफॉल. इट इज नॉट अ हेवी रेनफॉल. आय कॅन से इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. हें काम कोणाचें आमचें कोण MLA आहाय ते कित्याक गो पंचायत आहा ती कित्याक गो तेणी वाड्याची आपल्याच्या गांवचे कॅर घेवपाक आज ते खूंय हाय फकत पेपराचेर घालून गो आज जाताले आज जाताले. आमकां एक्झॅक्टली म्हाका खबर ना की हांगासर आमची लायन आसा काय म्हणून. एज पर माय नॉलेज आमची लायन सारकी एज ऑफ द हायवे आसा 150 AC आनी 100 AC दोन लायनी आसात. स्पिडाची लायनी आसा 100 AC आनी 150 AC. सो आतां खंयची फुटल्या ती म्हाका खबर ना पूण म्हाज्या नॉलेजी प्रमाणे ती हायवेचे एजर आसा. सो हांगासर आतां कितें डॅमेज जाल्या याचं आमकां एक्सकवेशन केल्या शिवाय आमकां कळचें ना. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. दर्यावेळांच्या ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणीकरणाक आपली कांयच हरकत ना. पूण हे प्रमाणीकरण जाले उपरांत पारंपारीक राखणकारांचेर मर्यादा येवपाक जायनात अशें कुठ्ठाळेची आमदार एलिना साल्ढाणा म्हणटा. दर्यावेळेवेल्यो नुस्त्या बोटी ह्यो गोंयच्या दर्यावेळांची सोबीतकाय देखून गोंय सरकारान ब्ल्यू फ्लॅग प्रमाणीकरणाचे बरे मुद्दे आपणावपाचे अशें तिचें म्हणणें. GSIDCन मार्केटाचो ताबो पंचायत संचालनालया कडेन दिल्लो. पूण मार्केट धोरण निश्चित जावंक नाशिल्ल्यान ते उक्ते करूंक ना अशें एलिना म्हणटा. सरकारी अनुदानांतल्यान कुठ्ठाळेचें मार्केट बांदला देखून ह्या मार्केटाक सरकाराचें मार्केट धोरण लागू जाता. Definitely want the market to start as quickly as possible because I want all the fish vendors, the vegetable and fruit vendors to come into the market and start their business. Unfortunately, the government has decided that there has to be a policy for the management of the market. And therefore, this policy was being drafted. It had to go through different stages because this market management policy will be applicable not only for the markets, not only for Kortali Panchayat, Kortali Market Complex, but it is applicable to all the markets under Panchayat and under
municipality. Now, वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वास्कोच्या न्यू वाड्यावेले झगडे आता मोठ्यार पडला. थंय निमण्या स्टॉपार बशी पार्क करून दवरतात म्हूण थळावे लोक बोवाळ मारतात, जाल्यार लोक गाडयो पार्क करतात म्हूण बसवाल्यांचो बोवाळ. हे झगडे चडार पडले आनी शेनवारा कांय बसकारांनी 2-2.5 वरां बशीच बंद दवरल्यो. आता सोमारा येरादारी पुलीस आनी पालिकेक निवेदन दिवन हाचेर उपाय काडपाचे बसकारांनी थारायला. न्यू वाडेच्या निमण्या स्टॉपावेली सुवात सामकीच अशीर आसा. थंय आता लोकांच्यो गाडयोय असतात आनी बशीय बी. लोक म्हणटात बशी हांगा फकत वॉल्त मारपाक परत वचपाच्यो, त्यो पार्क करून दवरतात म्हणून आडखळ जाता. जाल्यार बसकार म्हणटात लोकांनी गाडयो पार्क केल्ल्यान तांकां वॉल्त पासून मारपाक मेळना. रेड्यापाड्याच्या ह्या झगड्यात वास्को सकयल वचपी लोकांचेर मात काळ आयला. 24 hours हांगा पार्किंग आहा आनी आमच्यो गाडयो हांगा येता. लास्ट बस स्टॉप आमचो हांगा गुणयता. एक 2 नाल्यार 3 बसी आमच्यो उरता. एवरी 5 मिनिट्स आमच्यो हांगा बसी चलतात फ्रॉम 6:30 टू रातचे 9:30. सो आमकां हांगा गाडी गुणोवंक सुद्दां मेळना. एक्चुअली पयलीं हांगासर असो बस स्टँड नासलो आनी एक्चुअली आतांय बस स्टँड ना, फकत ते बसी घुवणोवपा खातीर तांकां हांगासर अलाव केला. त्याच्या वयर तांकां कांय ना. पूण त्यात बसी घुवणोवपाचे सोडून आतां हांगा बसी पार्क करपाक लागला. एवरी टायम हांगासर कंजेशन आसता. एम्ब्युलन्स येयली जावं आनी कोण येयली जाल्यार तांकां वाट आसना. फर्स्ट ट्रीप हांगासून चालू जाता आनी वास्को वयता बस आनी घुवणोवन परत हांगा येवन रावता. त्या पेक्षा ती बस जेन्ना फर्स्ट ट्रीप स्टार्ट करता ती वास्कोसून स्टार्ट करून हांगा बस घुवणोवन परत वास्को वचपाची. तुमकां कितले त्रास जाले? आतां आमकांय त्रास जाले न्हू. आमकां वास्को वचोंक मेळना आनी आमगेले आतां कशें काम धंदो बंद पडलो न्हू. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. जाणटे लोक आमची ताकद जावन आसात, देखून तांचो सांबाळ करप आमचें कर्तव्य. पूण सद्याक जाणटेल्यांक फावो तसो आदर आनी मोग मेळना. तरणाटे आनी घरांतले मनीस तांचे कडेन आडनदर करतात. देखून जाणट्यांक तांचे अधिकार कळचे हे खातीर वैश्य लीगल फोरमान बायलांचो एकवट आनी रवींद्र भवनाच्या जोड पालवान आदरणीय हे कार्यावळीचें आयोजन केलां. बायलांचो एकवटाची आवडा वियेगश आनी वैश्य लीगल फोरमाची अध्यक्ष सिद्धी पारोडकरान घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत कार्यावळी विशीं म्हायती दिली. 29 तारखेर मडगांवांतल्या रवींद्र भवनाच्या सभाघरात ही कार्यावळ जातली. एक जाणट्या मनशाचो आशिर्वाद आपल्याचेर आसप आनी तेंचो वांगड आपल्या वांगडा आसप हे खूब म्हत्वाचें आसा. म्हणून हो एक आमी प्रोग्राम आदरणीय असो प्रोग्राम सेलिब्रेटींग वर्ल्ड एल्डर्स डे करपाक जाय. पण आतांच्या काळान आमी खुबशे फावटी पळयता की जाणट्यांक खूब त्रास जाता, तांची काळजी घेवपाक कोण तयार ना आनी ताका लागून जे जाणट्यांचे कितें रायट्स आसात ते आमी तांच्या पर्यंत ह्या प्रोग्रामाच्या माध्यमातून पावोवपाक सोदता. दुर्भाग्य लोकांचे म्हणजे की आज पर्यंत जांकां गरज आसा तांचे कडेन पावपाक वेळ लागता आनी तांकां आपले हक्क खबर नासता. म्हणून तांचे पळय कोण एज आसता, तांचे पळय कोण भुरगीं आसता ती तांकां पयलेच तेंचे कडेन जाता आसतना तांचे कडल्यान आपले घर जायदाद नांवार करून घेतात आनी तांकां मागीर व्हरून ओल्ड एज होम्स हितून घालतात. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. कुठ्ठाळेचें मार्केट तयार आसा आनी तें नव्या मार्केट वेवस्थापन धोरणाचेर चलतलें, थळावी आमदार एलिना साल्ढनान सांगलें. फुडल्या कांय दिसां भितर ह्या मार्केटाचो ताबो पंचायती कडेन दितले अशें तिणें सांगलें. GSIDCन मार्केटाचो ताबो पंचायत संचालनालया कडेन दिल्लो, पूण मार्केट धोरण निश्चित जावंक नाशिल्ल्यान ते उक्ते करूंक ना अशें एलिना म्हणटा. सरकारी अनुदानांतल्यान कुठ्ठाळेचें मार्केट बांदला, देखून ह्या मार्केटाक सरकाराचें मार्केट धोरण लागू जाता. definitely want the market to start as quickly as possible because I want all the fish vendors, the vegetable and fruit vendors to come into the market and start their business. Unfortunately, the government has decided that there has to be a policy for the management of the market. And therefore, this policy was being drafted. It had to go through different stages because this market management policy will be applicable not only for the markets, not only for Kortali Panchayat, Kortali Market Complex, but it is applicable to all the markets under Panchayat and under municipality.
Now, वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.